कचरे में है सर, हिंदू कचरे में है, कचरे में है, हिंदू कचरे में है सर, हिंदू कचरे में है. आम्ही आणला तुम्ही पया नो, तुम्ही आता किती सर आम्ही किती म्हटलं तुम्ही आयडी कार्ड पया हय सर, तुम्ही तेच करा नो, आयडी तरी पया नो. आम्ही किती म्हटलं आता आम्ही तुम्ही तरी आयडी पया. तुमका कोण या देऊळ मोडपाची घाई कसली जाल्लेली आहा? आयतारचे त्याच्या दिसा तुमका देऊळ मोडपाची घाई कसली जाल्लेली आहा? सर ऑर्डराचे त्या साईड तुमका धाडलो दाखयलो सर, आयडी कार्ड दाखयता प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कापून उडयलेलो आसा. फाटल्यान आतां देवूळ मोडपाक सोदता काप्रेश्वराचे. कितें तेंचें हिंदुत्व खंय गेलें तें आमकां खबर ना. पयर मडगांवां बजरंग दलाचे कितलेशे कार्यकर्ते उदय भेंब्रेच्या घरा कडेन गेले आनी हिंदू धर्माचे उलयताले. हिंदू धर्मा बद्दल तूं कांयच उलयना मरे म्हणून. मागीर आयज जेन्ना हिंदू धर्माच्या देवांची देवळां मोडटात तेन्ना ह्या आनी उपस्थित रावा मरे हांगासर. तेन्ना आयज तुमी खंय गेले? आयज धर्म खंय गेलो? आयज भारतीय जनता पार्टीन हो धर्म आपल्या पॉलिटिक्सा खातीर यूज केला, वोट बँक्स पॉलिटिक्सा खातीर यूज केल्लो आसा. आयज हो प्रमोद सावंत जो आसा हो धर्माच्या नांवाचेर आयज गोंय काबार करपाक सोदता. आयज अक्षरशः जर हिंदू धर्म जर कोणें काबार केला, कितें तो काँग्रेसीन करूंक ना, आम आदमी पार्टीन करूंक ना, टीएमसीन करूंक ना, गोवा फॉरवर्डान करूंक ना, एमसीन करूंक ना, कोणें आयज केला तर भारतीय जनता पार्टीन केला. आयज हे हिंदू धर्माचे खबरी उलयता, देवळांचे जिर्णोद्धाराचे खबरी उलयता, 20 कोटी 30 कोटी सँक्शन केलेले खबरी उलयता. हे पळय हे 20 कोटी आनी 30 कोटी हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता. हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता. आयज प्रमोद सावंत गोंयचे घट्टाण आनी निसांटण करता. हे तुमी स्वता पळोवपाक शकता. आयज ट्रान्सलोकेट केल्ली झाडां कितली वाचली रे, कितली वाचली? कोटाक खोटी म्हायती दिवन तुमी आयज ही ऑर्डर हाडले. कितें ट्रान्सलोकेशनाची कितली झाडां वाचली ती सांगोवपाचें आनी हे ट्रान्सलोकेट येद्या मोठे झाड करतले? कितें रे खंय बरें भोगतले रे तुमी? आमी राती होम घातला आनी त्या होमान 40 लिंबू घातले, 40 लिंबू. कितें रे आसा देव सत्याचो न्हू, तोच मोक्ष मोक्षाला येतलो. पूण हें आयज जें घडलां तें चुकीचें घडलां. आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हिंदूंच्या देवळांचेर येयल्या ती आयज. थंय कपेलाचो खुरीस मोडलो, कोणान विचारी नासता आनी रातची कामां करतात, रातची कामां करतात. खरें बापायच्या कास्ताच्या दिसाची कामां करा मरे, हां दिसाची कामां करा. कितें आयज महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंट जाले, कितली देवळां मोडली महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंटाक, कर्नाटकान देवळां कितली मोडली डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. आयज जेन्ना आमी बेळगांव सिटीन वयता थंयसर एक हनुमान मंदिर आहा, ते रस्त्याच्या मदीं आसा. कितें ताका वाट दिवन तेंच्यांनी सायडीकूच रोड काडलेलो आसा. आनी आयज हे हांगासर आमची हिंदूंची देवळां मोडटा. हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, हे भारतीय जनता पार्टी सरकार जेका तुम्ही सगळ्यांनी मेजॉरिटीन हाडलेले निवडून, जेका मेजॉरिटीन हाडलेले निवडून, आणि एक काँग्रेसीतले आशेखोर लाचार लोक त्यांच्या बरोबर गेले आणि आयज सुद्धा त्यांच्या वांगडा थंयसर रावले आणि मजा पळयता आमच्या धर्माची. आयज खऱ्या अर्थान धर्माची जर कोणी विटंबना केल्या जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन केल्या. आणि आयज धर्म काबार जावपाक प्रमोद सावंत जबाबदार आसा, भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा. आयज पर्वरीच्या वडाच्या झाडाची परिस्थिती, काप्रेश्वराच्या देवळाची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता. धर्म हांगासर काबार जालो, धर्म भारतीय जनता पार्टीन काबार केलो. आणि जे अंधभक्त त्यांच्या बरोबर नाचतात, धर्म वाचोवपाक अंधभक्त जावं नाका, देशभक्त जाया. कितें रे बारीकशा शिल्लक कारणां वयल्यान आंदोलनां करपाक येता मरे, बारीकशे इशूचेर तुम्ही व्हडले मोर्चा काडटात मरे. जेन्ना आयज जेन्ना देव काप्रेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना खंय आहा रे तुमी, खंय आसा रे? आमकां कमेंट मारता एक्टिविस्ट खंय गेले म्हणून. एक्टिविस्ट रात दीस न्हिदले मरे, तुमच्या खातीर गोंय काबार जाले मरे. म्हटल्यार तुमी आयज जेन्ना काप्रेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना तुमी हांगासर ना, कित्याक आनी येवचेय ना. फाल्यां सकाळीं बोडगेश्वराचे मोडटले तेन्नाय तुमी येवचे ना, परवा ते दूधसागराचे मोडटले तेन्नाय येवचे ना. दॅट मिन्स जेन्ना जेन्ना आमची देवळां मोडटले तुमी वग्गी घरान रावन मजा पळयतले. पळया मजाच पळया. कितें जावनी घट्टण आनी निसांटण. आमी उलोवन थकले, आमचे कडेन जे परीन जाताले आमी केले. आमी दिल्ली गेले, नितीन गडकरीक मेळ्ळे, नितीन गडकरीन सुद्दां आमचे कडेन फटींगपणां उलयले. नितीन गडकरीन सुद्दां फटींगपणां उलयल्या. हो जो भाऊ श्रीपाद नायक जेका 6 फावटी निवडून हाडलो, भंडारी समाज म्हणून आयज श्रीपाद भाऊ आमच्या फाटल्यान उबो ना. आयज हांगासर आयज श्रीपाद भाऊ नॉर्थ गोवा MP तुझे कर्तव्य आसलेले ह्या झाडा फाटल्यान उबो रावपाक, हे झाड वाचोवपाक. तुज्या एक शब्दाचेर तूं अमित शाह नरेंद्र मोदीक मेळलो, हे झाड वाचतले आसले. अरे जो अमित शाह म्हादई कर्नाटकाक दिवपाक शकता तो एक बारीकशें हे झाड वाचोवपाक शकना. हे बारीकशें झाड वाचोवपाक शकना. शी आनी धूर हे तुमचेर. सरकार चलोवंक पावनाका.
तुमचे घट्टण आणि निसंतान जो आसा सत्याचो काबार करू. तुम्ही जसे झाडांचे वंश काबार करपाक उठले तसो वंश तुमचो काबार जातलो, कुळक्षय जातलो तुमचो. कितें रे आयज पर्यावरणाचो तांडव करून सोडला डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. हे डेव्हलप आवय बापायन जल्माक घातले काय कोणी घातल्या? पर्यावरणाची दया ना मात सुद्धा मोपा एअरपोर्ट हाडलो, कितलीशी हजार लाख झाडां मारली थंयसर. आयज वयता थंयसर झाडां मारता. कोलवाळे ते आंबे काय बरें सौंदर्य दिसता ते आंब्यांचेर पाड घातली. कशें तुमचेर कशें तुमी सत्ता भोगतले ते कळना. आमी आमचे कडेन जाता तें केलें. सगळ्या परीन आमी प्रयत्न केलो. तुमकां कोणाकूच रायट ना एक्टिविस्टांक बोट दाखोवपाक. तुमकां जर बोट दाखोवपाचें जाल्यार पर्वरीच्या लोकांक बोट दाखया. आयज पर्वरीचो लोक हांगासर उबो जावलो, भोवसंख्येन उबो जावलो. आमी हांगा पुलिसां कडेन आर्ग्युमेंट करचे ना, दादागिरी करचे ना, कांयच करचे ना. कित्याक न्हिदलेल्या लोकां खातीर आमी झगडूंक शकना. न्हिदलेले जे लोक सुस्त न्हिदल्यात, सुशेगाद न्हिदा, हातरून घेया, बोटी घेया. ऐक अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट ऑर्डर हे झाड ट्रान्सलोकेट कर म्हणून ते ऑर्डरीन मेन्शन केलेलें आसा. आनी देवळाक हात लायचो किंवा देवळाचे पत्र्याची शेड किंवा बाकीचो खंयचोच स्ट्रक्चर उडयचो म्हणून अशें कोर्टांच्या ऑर्डरीन मेन्शन केलेलें ना. ऑर्डर म्हाजे कडेन आसा. पण हांगा जें कितें घडलें आनी आयज सकाळीं हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना आमी हें पळयलें तेजो सगळ्यान पयलीं निश्चित करपी म्हणटा तो स्वप्नेश. तेज्या उपरांत आमी ताका जॉयन जाले. आयज म्हाका तुमकां मुद्दम सांगून दिसतलें आमी कायदो म्हणनासतना आमी माणुसकी पळोवपाक जाय. आमी देवाक मानतात म्हणून आमी रातचे रातभर हांगा रावन म्हाज्या बरोबर खूब जाण आशिल्ले. सकाळीं 4:30 आमी घरान गेले आनी आसलो तसो परत हांगा 9 येयला. आयज आमचें दैवत्य खंय तरी सोंपलेलें आसा. सगळ्योच गोश्टी कायद्यान जायना. हांव म्हणटा डेव्हलपमेंट करा. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. तेजे पयलीं मातशें वचून नेबरींग स्टेटीन जे डेव्हलपमेंट केला आनी ज्या पद्दतीन केला ते पळया. पूण म्हाका खूब दुख्ख जालें की आमचो राखणदार मुस्लीम जावन बसून आमी ताका मानता. आमी बुधवारा आनी आयतारा आमी हांगा येताले पेटोवपाक किंवा राखणदार आमचो पर्वरीचो. आयज आयकलें की आमी थंय मोडटा म्हणून देवूळ आनी सायड बाय सायड कोर्टाचे पासून हांव रिस्पेक्ट करता की ऑर्डर आसा ती झाडां कापपाक आसा, देवूळ मोडपाक न्हू. पूण ती ऑर्डर एकाची घेता आनी मोडटा देवूळ. हाजें कितें उलोवपाचें? आनी एका सायडीन सीएम म्हणटा आमी हिंदू धर्म आनी हो खंयचो धर्म बाबा? धर्म म्हणटा तो सगळ्यांचोच. धर्म मनीसपण आसपाक जाय पयलीं. हांकां पयलीं मनीसपणूच ना. ह्यो आतां ते कितली वर्सांची आयज करचे ना ते कितली वर्सांची आसा ती. रस्त्याक लागता, झाड मोडटा, कोर्टाची ऑर्डर घेतला, मोडटा बरी आसा. पूण तुमी तेजे निमतान तुमी देवळूय मोडटा. हो खंयचो कायदो? आनी आतां इतले लोक आमी एकठांय जाला की ओपोज करपाक कोर्टाच्या अगेन्स्ट न्हू, देवाक तुमी हात लायता म्हणून. हो राखणदार आहा आमचो, आमकां तो राखता. हाजे हे म्हणल्यार आमी खंय वचपाचें, कोणा कडेन वचपाचें? सीएमा कडेन वचपाचें काय रावन कोणें आयज हांगा उबो आसपाक जाय आसलेलो? पर्वरीकर ताका जिखून हाडलो आमकां राखपाक तो आनी राखणदार तो मोडपाक दिता. हो कसलो MLA? पूल येता जाल्यार वचपाक येता. हे झाड मोडलें काय तुमचें सुटलें? देव खंय? देवळान खंय लागता थंय? राखणदार अजिबात लागना. खंय लागता? तुमी म्हाका दाखोवचे व्हिडिओचेर ते मोडपाक स्टार्ट केले. ऑर्डर दाखय म्हळ्यार ऑर्डर दाखयना. ऑर्डर आहा झाड मोडपाचें, देवूळ मोडपाचें न्हू. फुडें खंयचें कायद्यान आसा? कायद्याच्या अगेन्स्ट तुमी काम करता. आमी कितें उलयलें तुमी अरेस्ट करूं व्हरतात. कोण तरी विथावट युनिफॉर्म मनीस हाडला आनी आमकां दाखयता हो फॉरेस्टाचो खंय आनी हो कन्सल्टंटाचो खंय. तेजे कडेन आय कार्ड दाखय म्हणून सांगलें, तुजें आयडेंटिटी कार्ड. ते विचारपाक तुमी कोण काय? ओके, ID कार्ड दिवपाक रेडी आसा? दाखोवपाक रेडी ना. तुमी विचारपाक कोण काय म्हणून आमकां विचारता. आमी विचारले तेंकां पूण ते म्हणटात तुमकां नाही विचारला म्हणून. आमी कन्सल्टन्सी घेवंक ना. गव्हर्मेंटान घेतला आनी ते गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर देवूळ ते मोडपाक सोदता. आमी हांगासर देवूळ वाचोवपाक येयले. तांकां कन्फ्युजन जालें आसतलें. कित्याक आतां कोणाच कडेन उत्तरां ना. देवूळ मोडटा हे हिंदू जावन आनी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान प्रमोद सावंताच्या. तो जर बरें कार्य करता न्हू, सहकुटुंब सहपरिवार येवन हांगासर मुर्तेक तेणी हात घालचो काडपाक. ती आमच्या आनी कांयच डिमांड ना. आमी उक्की रावन पळयतले, विटनस करतले. CM ती मुर्ती काडटा, आमी कांयच उलोवचें ना. बगर बॉल ऑथॉरिटीज तुमकां विचारता तुमी कोण, तुमी एज अ सिव्हिलियन्स तुमकां रायट ना विचारता. हो प्रश्न तांकां विचारला बेस्ट जाता. हो प्रश्न तांकां जाप दिल्यार आमी विचारतले. जाप तांकां विचारा. कित्याक आमी कोणशे दिसता हांगासर जनावरां? तुमी विचारपाचें म्हणटा. आमी जनावरां अशी दिसता तांकां. जेन्ना ते BJP भितर सरले पळय गोंयांत, तांकां दिसलें जाय गोंयकार कोण नासले हांगासर, हे देव देवता कोण नासले हांगासर. म्हणजे जेन्ना तेणी राज्य आमच्या गोंया काबीज केलें पळय सत्तेर येयले, तांकां आयज दिसूंक लागले गोंयकार म्हणटा ते हांगा कोण ना.
गोंयकारांक आड न्यायान आयज आमी काबार करतले आनी गोंय सगळें आमी हासील करतले. आनी कसली भाशा उलयता तर देवाक मानपाक तुमी तयार ना आनी कसले हिंदुत्व उलयता तुमी. सबलेश मातशी क्लॅरिटी दिता ही देवूळ मोडपाचे आसा ही ऑर्डरीन आमकां तरी देवूळ मोडपाचे अशें कांय स्पेसिफीक डायरेक्शन सर्वे नंबर मॅच जाता. सर्वे नंबर तेंच्यांनी क्लॅरिफाय करचो म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो तुमी विचारपाक कोण काय म्हणून आमकां सर्वे नंबर म्हणजे अजून क्लॅरिटी तुमच्या मनान ना कितें जाता ते लिगल जाता लॉफूल जाता अनलॉफूल जाता म्हणून. आमी तेंच्या कडेन तेच रिक्वेस्ट केली न्हू आमकां क्लॅरिटी दिया. आनी म्हत्वाची गोश्ट हांगासर आहा ते देवळाक हात घालता हांगा खंयच्या खोपीक हात घालिना कोणाच्या किंवा इनलिगल स्ट्रक्चराक हात घालिना ते जाग्याकाराच्या स्थानाक हात घालता तेज्या हांगासर शेकड्यांनी वर्साच्यान आसलेलो. हांगा कोणाचें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन डेमोलिशन चलना हांगा देवळाक हात घालपाचो विशय चल्ला. सगळ्या लोकांची भावनेशी खेळटाय हे मूळ स्थान आनी मागीर बायपास येयला कितें तुमचे येता पळय ते विकास म्हणटा पळय तुमी मागीर येता. मूळ स्थान हलोवपाचें कोणाकूच अधिकार ना. पूर्ण हिंदू समाजाचें केंद्रस्थान आनी भूमिस्थान हे हांगा आसा ते थंयच उरतले. तुमी बायपास जाल्यार दुसरे कडेन खंय व्हरचो. आमदाराक परवरकरांचें काय पडलेलें ना. आमदार इज बिझी इन इज ओन वर्ल्ड म्हणून ताका आमी सदींच आमदाराक हाय प्रोफायल आमदार म्हणटा. सो अशा बारीक कामांक हे सगळें ताका बारीक काम लोकांचे संकटान केन्ना येना. लोकांनी ताका निवडून दिला लोकांनी एक्चुअली आयज तो आसूंक जायना आसूंक जाय आशिल्लो पण बजरंग दल आसपाक जाय आसलें आयज हांगा. बजरंग दल फक्त थंय शिवाजी महाराजांच्या त्या थ्रू वता ते बाकी तांकां देव बी काय लागना. हे सगळे हिंदुत्वाचे जे कार्ड आहा बीजेपीचे हे आज एक्सपोज जाला पुरवरीन आनी लोकांनी चिंतूंक जाय हिंदू मुस्लीम करून हे गव्हर्मेंट चलता ताचेर लोकांनी 27 विचार करपाक जाय अशें म्हजें मत आसा. पण आमी पळयलें जाल्यार खूब सरकार जेन्ना 12 आसलो हांगा 12च्या पयलीं आसलो पळय काँग्रेस सरकार त्या टायमार एक 2009 आनी 10 हे हायवेचे हरी करून बसतालो हां. प्रमोद सावंताक आपलो सक्सेसर म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकरान धाडलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आज वयर म्हाका दिसता स्वर्गान रडटा आसतलो की आपण कोणाक आपली गद्दी सांबाळ्ळी. कित्याक 2011 जेन्ना दिगंबर सरकार आशिल्लें रायटली ही सेड मनोहर पर्रीकर रस्त्यारय आंदोलन सुद्दां केल्लेलें आसा. बट आज अनफॉर्च्युनेटली प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ताच्या गॉडफादराचें सगळें विसरला आनी आज तो शिवाजी महाराजाच्या फाटल्यान लागला. म्हणून कालय हांवें प्रेसाक सांगिल्लें की आमी प्रमोद सावंताक शिवचरित्र फाल्यां व्हरून दितले पोस्टांसून धाडटले आनी म्हाका खात्री आहा प्रमोद सावंत हे शिवचरित्र वाचून कितरी शिवाजी महाराजा बद्दल ते इम्प्लिमेंट करतले तेंची पॉलिसीज. कित्याक म्हाका सदींच दिसता नाचून शिवाजी कळना मात्र वाचून महाराज कळटात म्हणून एक शिवचरित्र आमी फाल्यां धाडून दितले. आय होप बेटर सेन्स वील प्रिवेल ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत.